सो आयचो जो म्हजो व्हिडिओ आसा तो तुमच्या खातीरूय युनीक आसतलो आनी इवन ते म्हाज्या खातीरूय युनीक आसली। जेन्ना हांवें तें केलें आनी हांवें जेन्ना अप्लाय केलें तें म्हाका खूब बरें दिसलें। फीलूय बरें जालें, ताजो वासूय बरो येयलो आनी तें हेल्था खातीरूय बरें। सो चिंतलें की तुमच्या वांगडा ही रेसिपी जी आसा पळय ती म्हजी शेअर करपाची म्हणून। चला पळोवया आयची रेसिपी। सर एक बीटरूट घेतला, बरो वॉश करून घेतला, तो पील ऑफ करून तो बरो ग्रेट करून घेवपाक जाय। हांवें बीटरूट बरो वॉश केला, तो असो हांव सगळो पील ऑफ करून घेता। पील ऑफ करून हांव ग्रेट करून घेतले। जाय जाल्यार न्हू पीसीस सुद्दां करूं शकता, खंयचोय ऑप्शन यूज करूं शकता। सो अशा प्रकारे तो सगळो पील ऑफ करून घेवपाक जाय। बीटरूट बरो हांवें पील ऑफ करून घेतला, हांव तो असो ग्रेट करून घेतला। जाय जाल्यार पीसीसूय करूं येता, पूण अशें बारीक ग्रेट केला न्हू जाल्यार विथआउट वॉटर जो आसा पळय तो आमी तेचो ज्यूस काडूं शकता। तो असो सगळो ग्रेट करून घेवपाक जाय। बीटरूट आतां बरो किसून जाल्लो आसा, हो एका मिक्सराच्या जारान घालून ताचो ज्यूस काडून घेवपाक जाय। हांवें हो ग्रेट करून घेतला, सो विथआउट वॉटर हांव बरो असो ताजो ज्यूस जो आसा पळय तो काडून घेतलो। सो आतां म्हजो ज्यूस जावन रेडी जाल्लो आसा, तो एका स्ट्रेनर घेवन तो सगळो काडून घेवपाक जाय। ताचो जो हे जो आसा पळय दाट जो पार्ट तो सेपरेट काडपाक जाय आनी ज्यूस सेपरेट काडून घेवपाक जाय। सो हे रेसिपीक चड इंग्रिडियंट्स लागना, मेन इंग्रिडियंट्स तो आमचो बीट आनी थोडेशे जे आमचे गांवठी तूप आसा पळय ते लागता। हे दोनूच इंग्रिडियंट्सान हो जो लिप बाम जो आसा पळय तो रेडी जाता। सो अशें करून हो सगळो स्ट्रेन करून घेवपाक जाय। आता म्हजो बीटरूटाचो ज्यूस रेडी जाल्लो आसा, सो हांवें तो एक थीक बॉटम पॅनान घालून घेतला आनी तो ज्यूस न्हू असो गॅसार दवरपाक आनी जाता तितलो तो आटोवन घेवपाक जाय। इवॅपरेट जावन ताचो जो पल्प जो उरता पळय ज्युसाचो तोच आमकां जाय। सो एटलिस्ट 10 to 15 मिनिट्स हो न्हू कंटिन्युअसली स्टर करीत लो फ्लेमीचेर गॅसार दवरून घेवपाक जाय। सो आतां ऑलमोस्ट 15 मिनटां जाल्ली आसा। हांवें एकूच बीटरूट घेतलेलो, सो ताचो जो पल्प जो आसा पळय तो खूब कमी जाल्लो आसा। तुमी पळोवपाक शकता की कितले आमचे जे हे आसले पळय ज्यूस आसलो पळय तो कितलो आसा आनी कितलो कमी जालो। सो आतां हातून 1 स्पून गांवठी तूप घालून घेवपाक जाय आनी गॅस बंद करून ते थंड जावन एका ग्लासाच्या जारांत काडून घेवपाक जाय। ऑलरेडी गॅस जी आसा ती बंद केल्ली आसा, कित्याक तें जाल्लें आसा। मेक शुअर करात की जी तुमी पॅन घेता पळय ते थीक बॉटमाचेर आसा, नाजाल्यार न्हू ते जे कंटेनर आसा पळय ते करपो शकता। मातशें वॉश करपाक बीन त्रास जाता, पूण जे आमी जे करता पळय ते खूब आमच्या जिवा खातीर बरें आसता। कित्याक भायले जे लिप बाम आसता तितून खूब कॅमिकल आसता, पूण आमी अशें नॅचरली कितें करीत न्हू इवन तातूंत कलर येता आनी ते आमच्या हेल्था खातीरूय बरें। सो आतां लिप बाम रेडी जाल्लो आसा, तो एका ग्लासाच्या जारान काडून थंड जावन ग्लासाच्या जारान काडून स्टोर करपाक जाय। फ्रिजान बीन दवरपाची गरज ना, भायर सुद्दां दवरल्यार न्हू तो बरो उरता। हो पळय आतां हांवें तो लिप बाम असो काडून घेतला, जस्ट इल्लो सुद्दां घेतल्यार न्हू ताचो कलर पळय बरो कलर येता। समज तुमकां लायट कलर जायना जाल्यार तुमी जी प्युरी आसा पळय ती चड दवरूं शकता, पूण ही नॅचरल आसा सो कलर बीन असो पळोवपाक शकता बरो आनी ही थंडे खातीर बेस्ट आसा। सो आतां जो म्हाजो लिप बाम जो आसा पळय तो जावन रेडी जाल्लो आसा। हांवें तो ट्राय करपाक ऑलरेडी अप्लाय केल्लो आसा, तातूंत न्हू नॅचरल कलरूय येता, इवन जे ड्राय जातात ते आमचे ते थंडे खातीर तेच्या खातीरूय बीन ते स्मूथ अशें बरें जाता। सो हांव तुमकां एकदां लावन दाखयता कशें जालां। सो हांवें तो लिप बाम लावन अप्लाय करून पळयल्लो आसा, बरो स्मूथ आनी ताचे जे घी घातल्या कारणान ताची जे स्मेल आसा तीवूय बरी आसता। होप तुमकां म्हाजी आयची जे रेसिपी आसा ऑर जी टिप्स आसा ती आवडली आसतली। आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करा। थँक्यू फॉर वॉचिंग, बाय।